सगळे रायट फ्रॉम शॅक्स टू एवरीवेअर FDA विल प्ले इट्स रोल इन इन्स्पेक्टिंग. अँड मेन म्हणजे फॉरेनर जे गोंयान जे बिझनेस करता विदाउट लायसन्सीस तांकां कांयच पडलें ना आमचे FDAचे लायसन्सीस जाय ते थंय. आनी these have become, these places which are being operated have become nothing but drugs paradise, and as a result of which हांकां दोनी कडल्यान बडी पडूंक जाय. आनी म्हणूनच हांवें पयर DIGक विनंती केली की आमकां एक पुलीस फोर्स मातसो डेडिकेटेड दी. आमची टीम वयता जेन्ना कित्याक ते आंगार येतात ते लोक. चॅक we have already got more or less a list of foreigners doing business in Goa in different parts of Goa, in north and south. We are going to start from the north, parallelly from the south. आमकां ह्या तरेचे लोक गोंयान नाका. कोण कोणाचो प्रेशर हाडू नये. म्हाजेर जाय तो प्रेशर येता, खंय FDA गेली प्रेशर येता. प्रेशर कांयच चलपाचें ना. आमी जे निर्णय घेता आमी ते निर्णय इम्प्लिमेंट करतले. जर आमकां दिसता खंय तरी सस्पेंड केला ताका शो कॉज नोटीस दिवन हियरिंग दिवन रद्द करतले. आनी प्रश्न ना परत आनी लायसन्स दिवपाक. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की जाय त्यो क्लब्स चल्ल्या त्या क्लबांनी बी FDA वयतली, चॅक करतली. एंड जे कितें फूड स्टँडर्ड्स ना जाल्यार आमी सरळ किचन सील करून कुलूप लावन भायर सरतले. आनी कांय ना. म्हणून आमकां पुलिसाची गरज आहा. पूण आमी आमचो रोल एज हेल्थ मिनिस्टर, आय विल एन्श्योर फूड सेफ्टी इज मेंटेन, बट एवरीबडी शूड नो FDA इज कमिंग विजिटींग. भुरगीं नाशिल्ल्या जोडप्यां खातीर GMCन आतां IVF आनी IUI ट्रिटमेंट सुरू जाता. मुंबयच्या FOGSI संस्थे बरोबर GMCन बेगीनूच हो ट्रिटमेंट चालू करतले म्हूण विश्वजितान घोशणा केल्या. Trying to do is we are going to try to introduce IUI in Goa Medical College immediately within the span of 30 days. Whatever infrastructure त्यांची actually meeting आमी आपोवपाची with GSIDC तांकां जे कितें infrastructure लागता and त्यांचे कितें तरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे त्यांचे ICMR गायडलायन्स आहा ते एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो IVF ट्रीटमेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज IVF will start after a period of between 4 to 6 months. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर आनी चेतन गवस.